1986 वर्सा साळावली धरणाक लागून गांवच्या लोकांनी घरादाराचो त्याग करून स्थलांतर केले आणि हो गांव कायमचो उदकापोना गेलो। मात वर्सान एकदां अजूनय गांवचे लोक थंय वतात, थंयच्या देवळांत पूजा करतात। गांवचेच न्ही जाल्यार गोंयभरचे हजारांनी लोक कुर्डी गांवाक भेट दितात। भारतात आशिल्ल्या तिनांतलो एक मुंडायल कुर्डी गांवांत आसा। हे आता कुर्डी आमी आसात आणि कुर्डीक खूबश्यो गोष्टी आसात ज्यो लोकांक खबर ना। तितूंतली एक म्हणजे मून डायल। सगळ्यांक खबर आसा की सन डायल आसता, पूण कुड्डे आनी ह्या इंडिये भितरच फक्त 2 काय 3 अशी मून डायल्स आसा। तितूंतली एक ही आसा ती हांगा कुड्डे आसा आणि हे आमकां प्रज्वल साखरदांडे सरांनी हे सांगलें की ही मून डायल म्हणून। आमकां सुद्दां खबर नाशिल्लें। गोंयान पळोवपाक गेल्यार कुर्डी गांवान हो एकूच मून डायल आसा। हो मून डायल हांगा आसलो हे हांगासरल्या लोकल्सांक सुद्दां खबर नासलें। जेन्ना प्रज्वल साखरदांडे सर हांगा पावले तेंच्यांनी हांगासरल्या लोकल्सांक हांकां सांगलें की हो एक मून डायल आसा। हो जो मून डायल आहा हो एक्चुअली कसो वर्क करता, हेजो टायम कसो कळटा, हेजे विशीं कितें इन्फॉर्मेशन आहा ही आमी आतां डायरेक्ट प्रज्वल साखरदांडे सर हांच्या कडसून जाणून घेवया। कुर्डी जो गांव आसा न्ही थंय हो एक इतिहासीक गांव। थंय जायत्यो अश्यो गजाली आसा। थंय एक रॉक कट केव आसा, ओके, म्हणजे प्री हिस्टॉरीक, म्हणजे हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स येवचे पयलींची रॉक कट केव आसा। मागीर थंय मून डायल आसा आनी थोडे म्हणटात सन डायल ऑल्सो। ते इरेग्युलर अशे स्टोन्स अरेंजमेंट आसा, अशे पोजिशन जाताले त्या प्रमाणे ते एक्लिप्स प्रेडिक्ट करताले की आज चंद्रग्रहण आसा काय आज सूर्यग्रहण आसा कितें ते। सो ते अशे इरेग्युलर अशे स्टोन्स अशे दवरिल्ले आसा, ओके। आनी आय थिंक ना अशें खंयच ना, मे बी जंतर मंतर राजस्थानाक आसा आनी खंय आसत, पूण गोंयान तरी ना। लुनर एक्लिप्स जातले किंवा सन एक्लिप्स जातले 12 वरांचेर सूर्य म्हणजे कितल्या टायम जालो ते तकलेर सूर्य जर आयलो ते स्टोनाचे पोजिशन चेंज जातले अशें तो लोकल्स म्हाका सांगताले। म्हाका काय खबर ना डिटेलान। सो बट अशें ते पोजिशन आसा की इट इज समथींग युनीक फेनॉमेनल। चडशा लोकांक हाचे बद्दल खबर ना आनी चडशा लोकांक ताची फेमूय जावना। प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस।